हॅलो गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आम्ही बी बरी आसा एकदम मस्त अशी. AC मातशी ऑन करता. तर आयज आसा ब्रेस्तार, थर्सडे आयज आणि सकाळची न्ही 9 जाल्या. तर आयचो व्हिडिओ जो आसा पळय तो सामको गडबडीन असो न्ही स्टार्ट करता. कित्याक गडबडीन हें सगळें तुमकां थंबनेल आनी टायटल जे आसा पळय न्हू तें पळोवन कळत आसतलें की कित्याक इतले गडबडीन व्हिडिओज आसा पळय न्हू तो स्टार्ट करता अशें म्हणून. तर आयज न्ही आमच्या हांगासर आसा वेंकटरमणाचें जें देवूळ आसा पळय न्हू तें रिनोवेट केलां. सो तेजी कळस आनी मुर्ती स्थापना आसा. सो तो कलश जो लायता पळय देवळाक वयर तो हाडपाक वचपाक न्ही. सो सगळ्यांक कळस घेवन आपयला णववारी बीन आसा. सो थंयच वचपा लागून न्ही आतां आमची ही सकाळ फुडें गडबड चालू आसा. एक्चुली न्ही आमकां 8:30 हांगच्यान भायर सर म्हटलेलें आनी जे कडेन आमकां स्पॉट दिल्लो पळय अमक्या देवळा कडेन येवन राव म्हणून थंय 9 म्हटल्यार पाव म्हटलेलें. सो आतां हांगासरच तुमकां दाखयता. टायम जो आसा पळय न्हू हांव पळय 9 जाली एक्झॅक्ट अशी. हांव आजून रेडी बी जालना, जस्ट न्ही शावर बीन घेतला आनी येयला. आनी पयलीं म्हटल्यार व्हिडिओ स्टार्ट करूया कित्याक की रेडी जाता मागीर तुमकां खबर आसा खूब टायम लागतलो आनी मागीर गडबड आनी मागीर व्हिडिओ तसोच उरतलो स्टार्ट करपाचो. अशें म्हणून चल एक 5 मिनटां एडजस्ट करून व्हिडिओ स्टार्ट करूया. म्हणजे जस्ट शावर घेवन येयला, कांय कपलाक टिकली सुद्दां लावना आनी भायर बी वचूना, आतां जस्ट आयला. सो पळयता 9 जाल्या न्ही. एक्चुली 9 म्हटल्यार 9:30 बी जाता न्ही रे, 9:30 बी जाता. बट कितें खबर आसा म्हाजें 9:30 म्हणल्यार बी हांगसर जावचें ना कित्याक जें कितें कापड हांवें हाडलां पळय तें न्हेसपाचें. तें न्हेसपाकूच अर्द वर लागता. म्हटल्यार कशें एक 30 मिनिट्स तरी लागतली न्हेसपाक. आतां तें घालपाचें जाल्यार रोखडें जाता न्ही. सो हांवूच न्हेसता, ताका लागून आनी चड टायम लागतलो. सो तें न्हेसपाक जाय, मागीर केस बांदपाक जाय, रेडी जावपाक जाय, कळस जो आसा तो रेडी करपाक जाय, सगळें करता मागीर टायम लागतलो. सो पळयता कशें कितें गडबडीन रेडी जावप जाता पॉसिबल पळय तें पळयता. रेडी जाता आनी डायरेक्टली मागीर रेडी जालें की मेळटा तुमकां. सो आतां आनी कितें सांगपाचें बीन आसा पळय तें तुमकां मागीर सांगता. थंय पावलें की टायम मेळ्ळो न्ही जाल्यार ना जाल्यार थंयच्यान येवन मागीर, कित्याक की आतां सामकी म्हाजी गडबड जाल्या. जर तर तुमकां इन डिटेल आतां सांगपाक गेलें न्ही सगळें म्हाका लेट जाता, ऑलरेडी लेट जाल्लो आसा. ओके सो चलो रेडी बी जाता आनी मेळटा तुमकां. तर 9 पाव म्हटलेलें न्ही, कितलो टायम जालो रे? 10 जाली. आनी हांव फुलां व्हरपा आयलें, म्हणल्यार कळस जो आसा पळय न्हू ताका घालपाक फुलां जी आसा पळय ती काल आमी येयल्ली माजाळी व्हरपा, बट बरी नाशिल्ली फुलां, सामकी बावल्ली. म्हणून आतां हें घेतलां आनी एक मोगऱ्या फाती घेतल्या. आनी हांव रेडी जालां. म्हागे लूक जो आसा पळय न्हू तो बीन तुमकां दाखोवपाक सुद्दां मेळुना, सामकी घरा कडल्यान गडबडीन भायर सरल्या. पळय जाल्यार घरा कडल्यान भायर सर जाल्यार अर्द वाटेक लोक आसा अजून आमची थंयचो बीन वेट करता गाडयांक बीन. सो आमी हांगा मार्केटांक गेल्ली, आतां वता. सो थंय पावले की पळयता, इफ सपोज जर पॉसिबल जालें न्ही जाल्यार 1-2 फोटोज काडटा, व्हिडिओ पळयता कशें कितें तें. आनी मोबायल मागीर हेजे कडेन दितले. आतां हेजे मुखार जो कितें कंटेंट तुमकां पळोवपाक मेळटलो पळय ना तो शूट करतलो. आनी मेन म्हटल्यार कितें जालें खबर आसा, एक्चुली म्हागेलें न्हेसपाचें कापड आशिल्लें न्ही खूब हेवी कापड, जे बॉर्डर बी खूब व्हडली पैठणी बॉर्डर टायप. सो ताका लागून तें न्हेसपाक खूब टायम लागतालो आनी गडबडीन कशेंच जायना जालें. सो ताका लागून मागीर तें थंय उडयलें आनी हें जें रेडीमेड म्हागे लग्नाचें कापड जें आसा पळय न्हू तें न्हेसलें मागीर, म्हणल्यार घालपाचें शिवल्लें कापड. सो तेंच घातलें आनी म्हाका आयन करून दिलें. हांव केस बी बांदता म्हटल्यार. सो आनी आतां रेडी जालां कशें बशें. सो पळयता कशें कितें पॉसिबल जावपाक. हो कळस न्ही कळस म्हणटा मरे का. सो हें घेतलां आनी हेअरस्टायल बी चड कांय करूना, फक्त एक हांगासर बन घेतला आनी कांकणां बिकणां कशी मेळटा तशी भरल्या हाती बिती. थंय पावता की मागीर ही फाती माळपाक जाय, तें सगळें मागीर थंय पावतय करता. हांवें जे कोणा फोन केलो पळय तुमी रेडी जाली का म्हणून, तेंच्यान म्हाका सगळ्यांक सांगलें ना आमी पावली म्हणून. सो ताका लागून म्हाजी चड गडबड जाल्या. आनी हांवें हेका सांगलें फोन करून जे कोण ते कळस हाडपाक गेल्या पळय चेडे, सो तांकां तूं फोन कर रे खंय पावले. ते पावले हाडपाक गेले काय विचार हो ते बी करना ना, म्हाका सुसेगाद मातशें रेडी जावं मेळटालें न्ही अशें म्हणून. सो ओके चलो आतां हांव वता. थंय पावता की मागीर पळयता कशें कितें जाता आनी मागीर हो शूट करतलो, कितें शूट करता पळय. ओके मोबायल तेजे कडेन आसतलो न्ही ताका. सो आनी मेन म्हटल्यार जे कोण बॉयज आसा पळय न्हू ते हे करतले खंय कितें साऊथ इंडियन लूक रे, लुंगी व्हायट कलरची आनी व्हायट शर्ट. सो हो व्हायट शर्ट आनी घालून येयला आनी लुंगी जी आसा पळय ती घेवन येयला. मागीर थंय मारतलो खंय. आनीक हे
खूप सगळे जण बाईक बी घेऊन भोवता लुंगी मारून हो ना खंय सो आता बरे शूट करतलो मरे सारखेच ओके शूट कर ओके चलो मग मेळटा गाडी आहे असा हा झालंय शुअर सॉलिड वर आहे सॉलिड वर आहे हा दीपक हा झालंय संपलाय नाही त्या गेटीन भितर गेले
जय श्रीराम. घराकडे आयली 2 जावप आयली 1:45 सुमार जाली. घराकडे येऊन चेंज केले, कापड सोडले, दुसरो ड्रेस घातला आणि वयता जेवपाक आता. सो कापडार जेवपाक जायना न्ही अशें म्हणून ड्रेस घालपाक घराकडे येयले. आमी थंय आसतना जेवण जे आसा पळय ते स्टार्ट जाल्लें ऑलरेडी. सो एक म्हणलें मातशें वचून येवया म्हणून. सो आतां परत देवळा कडेन वता आनी जेवन येता. हांणी कितली शूट केलो खबर ना, पळयता मागीर. सो आमी न्ही येवची येवन पटाबुके जेवपा लागली. जेवण बी कांय व्हिडियोच केलना. सो आनी आमी येता मागीर सगळे लोक जेवन गेलो. जेवण बी सोंपलें. कितें आशिल्लें रे? शीत, सांबार, पातळ भाजी, गोडशें, लोणचें आनी मिरची.
इतलेच आशिल्ले. सो आमचे जेवण बी अर्दे जाले. गर्दी आसा अजून, लोक न्ही जेवता. खूब लोक आसा जो जेवता अजून. म्हळ्यार जी लोक कापड बी सोडून येयला पण तीच लोक, बाकी सगळे लोक जेवन गेलो. जागो केलं तेंच्यान. थीम बरं केलं. 5 मिनिट गुड्डीला शॉर्ट पण. पेंटिंग बरी केला न्ही, कॉम्बिनेशन. आमी देव बसोवपाचो दिसता.